नमस्कार. दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. कला सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवोवपाचो निर्णय मजत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची पहिली प्रतिक्रिया. नवो मंत्री आणि मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं खंय जाता तेन्ना सांगता. प्रदेश अध्यक्ष दामू म्हणटा शफलाचे खबर ना, घडटा ते बदल केंद्राचे निर्देशाप्रमाण. आमदार पक्ष सोडपाच्यो हालचाली करता म्हणटात त्यो खंय अफवा. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन प्रेरणा दिसाच्या निमतान जाल्ल्या कार्यावळी मुख्यमंत्र्यांकडे आशिल्ल्या आदिवासी कल्याण खात्यात भ्रष्टाचार चलता म्हणून उलवप केल्ले. ते उपरांत घे बोवाळ. योग्य वेळार योग्य निर्णय घेतले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केल्ले. हे सुरू आसतना अचकीत जीएमसीत जाल्ल्या वादा उपरांत हे प्रकरण थंड जालें अशें दिसतालें. मात क्रांती दिसा अचकीत गोविंदाक मंत्रीपदावयल्यान देंवयलो. चिड्डला माडल्या लोकांचो पक्ष घेतलो हाची पावती गोंयच्या क्रांती दिसा मेळप हाच्या परस व्हडले भाग्य आसप शकना. जे गजालीक लागून ह्या सरकारान ही भूमिका घेतल्या त्या संघर्ष आवाज दिवपाक मेकळो गोविंदाचो पोस्ट. गोंयचे क्रांती दिनाचे निमित्तान ती म्हाका एक पावती मेळ्ळी. हेजे सारकेलो आनंद किंवा हेजे सारकेलें हांव म्हजें भाग्य सजमतां. आनी ज्या सरकारान हांवें बारीक लोकां खातीर आवाज काडलो त्या अनुशंगान हांव म्हज्या सरकाराचे आनी म्हज्या पक्षाचो खूब खूब आभार व्यक्त करता. ह्या घडणुके उपरांत मुख्यमंत्र्याची पहिली प्रतिक्रिया. मुख्यमंत्री म्हणटा म्हजो निर्णय. Decided by me. आणि किती आणि न्यू कॅबिनेट मंत्री केन्ना कितें करपाचें टाइम जाता तेन्ना सांगता तुमकां करपाक. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू म्हणटा आमदार पक्ष सोडटात म्हूण खंय अफवा. सो अशे आरोप अनेकूय मंत्र्यांनी केले. सो तेंचेर कशें एक्शन जातलें? योग्य वेळार सगळे योग्य निर्णय जातात. आणि कोण आरोप केले तेंचेर? योग्य वेळाचेर योग्य निर्णय जातात. ताका आनी वेगळें सांगता. गोविंद गावडे काढलो ही योग्य वेळ तो काढलो ती. तुका आतां तेच सांगलें न्ही, योग्य वेळाचेर कालची वेळ योग्य आशिल्ली. योग्य 18 जून निर्णय योग्य आशिल्ले. आमचे हांगा पार्टी म्हणून आमचे निष्कर्श इतले तो पार्टीचो बरो म्हणजे आमचे पार्टीन कार्यकर्तो बरो आसपाक जाय. ताणें काम बरें करपाक जाय. ताका जनतेन भितर नाळ वळखपाक कळपाक जाय. मंत्री जालो की ऑटोमॅटिकली मातसो जनते पासून पयस वता आनी मागीर हळू गुरमी येता. हळूहळू आमी मातशें कांय तरी वेगळे आसा अशें दिसूंक जायना. जमनीर पांय आसपाक जाय. आता गोविंद गावडे एसटी समाजाचे एक नेते आशिल्ले, तांकां काढले ते समाज असो दुखोवन म्हणजे असो ज्या पळय जे काही गोष्टी आसा त्यो मुख्यमंत्री जावं मागीर समन्वय समिती आसली म्हणजे जे कोण आसा ते एकठांय बसतले आनी ते घेतले. ताका समाजाशी जोडून आणि ते म्हणजे ताका राजकारणाचे वळण दिनात. हय तर सो तुमच्या पक्षान सध्या फाटल्या फावट खूब काँग्रेसीचे जे मेंबर मेळिल्ले तेंच्यांनी सध्या बीजेपीचे एडॉप्ट केल्ली आसा काय तांकां आजून टायम लागतलो? ताची आमी सांगलें की ताणें एडॉप्ट करूंकूच जाय न्ही. मजगती मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं फाटल्या सप्तकांत भाजपाचे सायलंट मिटिंगो सुरू आशिल्ल्यो म्हूण सुत्रां सांगता. गोविंदाच्या जागेर एसटीचोच नेतो सभापती रमेश तवडकराक मंत्रीपद मेळुये. जर तवडकराक मंत्री केलो जाल्यार सभापती कोण होय प्रश्न. सध्या 4 जाणांक मंत्रीपद मेळुये म्हूण चर्चा. सभापती तवडकार, आमदार दिगंबर कामत, आमदार संकल्प आमोणकर, मायकल नाजाल्यार डिलायला लोबो अथवा निलेश कावराल हांचो आस्पाव जावये म्हूण चर्चा. मजगती सभापती पदा खातीर मंत्री सुभाष फळदेसायाचें नांव मुखार येता. देंवयतले कोणाक हें मात प्रस्नचिन्ह. मजगती गोविंदाक कला अकादमीच्या चेअरमॅन पदावयल्यानूय काडलो. मंत्रीपदावयल्यान देंवयल्या उपरांत गोविंदाक पयलो धपको. बेतकी खांडोळा पंचायतीचो सरपंच विशाल नायका आड अविश्वास थाराव. पंचायतीचेर गोविंदाचें वर्चस्व आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कला सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेक देंवयलो. विरोधक सत्ताधाऱ्यांचे सरकाराचेरूच फार. विजय म्हणटा बीजेपीचो भ्रष्टाचार करतल्यांक तेंको. काँग्रेस म्हणटा गोविंद एकलोच ना, बाकीच्यांचेरूय एक्शन घेयात. आरजीपी म्हणटा गोविंदाक आदींच काडपाचो. सरकार पक्षवाल्यांचे मुख्यमंत्री केंद्रीय फुडाऱ्यांकडेन बोट. आदिवासी कल्याण खात्यात भ्रष्टाचार चलता म्हूण मंत्री गोविंदान हालींच जाहीर वाद केल्लो. उपरांत गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान देंवयलो. हाचेर विरोधक आनी सरकारांतल्या फुडाऱ्यांचे प्रतिक्रिया आयकुयात. is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose
corruption. It is definitely not a stitch in time. There are several charges of corruption on several ministers. ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर. जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा. की गोविंद गावडे वॉज नॉट अ रियल पर्सन हू डीड द करप्शन. गोविंद गावडे मायट बी द मिनिस्टर फॉर आर्ट एंड कल्चर, पूण खरो जर तर कोणें स्कॅम केल्लो, करप्शन केल्लें इन कला अकादमी, इट इज अ PWD मिनिस्टर विच इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. दुसरें, गोविंद गावडे पेक्षा आनी व्हडले व्हडले करप्शनाचे चार्जीस आहा मरे मंत्री, तांकां कित्याक काडूना? गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. व्यू काय ना. अशें कितें जालें की ते स्टेटमेंटा खातीर काडलो ताका? ते मुख्यमंत्र्याक कित्याक काडलो तो? हेजो पार्टी तुमचे कितें सी आसा? पार्टी काय ना. पार्टी आमचो अध्यक्ष उलयला कितें उलोवपाक. आनी तुमी एक मनशान कितें उलयतना जावं वागतना एक विचार करून वागपाक जाय. गव्हर्मेंटाची जी सगळी खातीं आसा, सगळे मंत्री आसा, खंय ना खंय तरी करप्शनान गुंतल्यान. मडकयकरान, पांडुरंग मडकयकरान आरोप केल्लो की ताणें स्वता पयशे दिल्ले, FIR रजिस्टर जावच्यो, त्या गोश्टीची सरकाराक मातूय सोयर सुतक ना. ह्या मंत्र्याक काडप इज नॉट अ ग्रेट अचिवमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी. BJP पार्टी इंटरनल मॅटर दिसाचो दॅट दे हॅव डिसायडेड. आमकां तेतूंत कसलोच हें ना, कॉमेंट ना आमचो, आनी आमचें उलोवपाचें ना कांय. तुवें त्या इंटरनल आमचें फक्त युतीचें सरकार आहा तें आमकां बरे भशेन फुडें चलोवंक जाय. As days pass, as years pass, political calculations also change. म्हाका असलें केन्ना सिच्युएशन येवंक नासलें. एकदां आयिल्ले ढवळीकार दोग जाण आसले, हांवें एकाच दिसान उडयल्ले. तुका याद आहा पूण अशें ओडाताण जावंक नासली. हांगा हें भरपूर हें जालें. म्हाका काय खबर ना. शफल और रिशफल ते CMचे डिसिजन कितें आहा ते पार्टी हायकमांडाचे. आता कितें परत खातें वाटप बी जातलें अशें दिसता. तीग जाणांक काडटाय, तुमी कितें आयकलां? म्हाका जेन्ना सांगलें तेन्ना रिजायन दिलो न्ही. त्या करप्शनाचेर चवकशी करपाचें सोडून जाणेन करप्शन मुखार हाडलें, ताजेरूच आज कारवाय जाली. म्हणजे हाजो अर्थ कितें जाता, फाल्यां जर कोणी एक सामान्य नागरीक एक जर पुलीस स्टेशनार गेलो आनी चोरा बद्दल जर तांणी तक्रार केली जाल्यार चोराक सोडून जो तक्रार करता, तूं चोराची तक्रार करता, तुका करून भितर उडया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साखळे बेरेस्तारा राती मोटारीन 2 व्हिलरवाल्याक मोखून पळ काडलो. मात लोकांनी ताची मोटार आडायली तेन्ना मोटार चलोवपी अल्पवयीन म्हूण प्रकार एक्सपोज. हिट अँड रन केशींत अल्पवयीना सयत गाडयेंत आशिल्ल्या हेरांक ताब्यात घेतले. उपरांत ताका जामिनार सोडलो. कशे तरेन बेजबाबदारीन मोटारवाल्यान 2 व्हिलराक धपको दिलो ताची आय विटनसांनी प्रुडंटाक म्हायती दिली. प्रकार डॅश कॅमेरांतल्यान उक्ताडार. हांव सध्या आसा साखळे हांगासर आनी साखळेतून म्हाज्या फाटसून टर्न पळयता आसतलें की ह्या रस्त्याचेर काल राती एक व्हिडिओ क्लिप व्हायरल जाली, ती म्हणजे हिट अँड रन केसीची. ह्याच जागेचेर ओवरटेक करतना एक क्रेटा जी एका गाडयेक ओवरटेक करताली, क्रेटा ती फुडें जी सकयल्ल्यान जे हांगांतल्यान जो एक मोटरसायकल येता ताका डॅश करून गेली आनी ती तशीच डॅश केल्या उपरांत ती फुडें वचून तिका स्थानीक काय हांगाचे लोक जे आसा तांणी आडयले. नशिबानी तो 2 व्हिलर जो आसा तो चलोवपी तो वाठावलो आनी ह्या हितून धक्को मारल्या उपरांत तो 4 व्हिलर घेवन क्रेटा ती फुडें बिचोलच्या दिशेन वयताली. तशेंच लोकांनी जेन्ना धक्को जो पळयला त्याच्या उपरांत क्रेटा पळोवन वयताली, ही पळयता उपरांत तेंच्यानी पाटलाग केल्या उपरांत ताका फुडें हांगासर विठ्ठल रुक्माई मंदिर हांगाचो ब्रीज आसा थंय ताका धरलो गेलो आनी धरल्या उपरांत तांकां पुलीस तांच्या स्वाधीन केल्या. पुलिसां स्वाधीन केल्या उपरांत फुडली केसची डिटेल पुलीस इन्क्वायरी करताले तेन्ना अशें फुडें येयलें की ती कार जी आहा ती मायनर 17 वर्साचो एक भुरगो चलयतालो आनी त्याच्या बरोबर 3 जाण एज म्हणजे व्हडले भुरगे आशिल्ले, पण मायनर जो भुरगो आशिल्लो तो क्रेटा चलयतालो आनी त्या हितून त्या
भुरग्याच्या एका मस्तीपणान एखादो जीव वयपाचो आसलो, पण सध्या मायनर भुरग्याचेर आनी ते बाकीचे जे भुरगे आहा तेंचे सुद्दां केस रजिस्टर जाल्ली आहा. सध्या व्हडल्या भुरगे जे आहा तांकां बेल दिल्ली आहा, पण फुडली चवकशी जी आहा ती बिचोलची पोलीस करीता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. फुडल्या 5 वर्सां भितर गोवा स्टेट हेरिटेज 2025 धोरण पावंड्यार लागू करतले. गोंयभर सुमार 122 दायज घरां रिस्टोरेशन आनी मेंटेनन्सा खातीर मार्क केल्यात. ह्या घरां खातीर गोंय सरकारान रेव्हेन्यू शेअरिंग येवजण लागू करपाचें थारायलां म्हूण पुरातत्व विभागाचो मंत्री सुभाष फळदेसायन म्हायती दिली. म्हणटात की पॉलिसी विल स्टँड फॉर अनदर 5 years. ह्या पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ज्यो गजाली आमकां नजरेक येतल्यो ताचे आमी डॉक्युमेंटेशन दवरतले आनी 5 वर्सां नंतर आमी परत एक फावटी एनालायज आनी रिव्यू करतले आनी ताच्या नंतर जर पॉलिसी मॉडिफाय करून परत ताचे दुसरे जर ताचो हें करतले जर जाय रिन्यू करतले किंवा दुसरी पॉलिसी करतले जाल्यार तें डॉक्युमेंटेशन आसतलें. आमचे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणून ह्या हातून भितर एक स्कीम केल्ली आसा. अश्यो वेरियस स्किम्स येवपाक शकता कालांतरान. फॉर दी सर्वे म्हणजे हे गोंयचे दायज संकलन स्कीम म्हणजे आमच्या प्रत्येक विलेजीन ज्यो कितें एंटिक्विटी आसा, सर्वे आसा, ताच्यो सर्वे करतले आनी ताची नोंद करतले आनी ताचो इतिहास कितें आसा ताचो रिसर्च करून ताचेर पेपर तयार करतले आनी ते त्या गांवचे जे भुरगे आसतले, त्या गांवचे जाणकार आसतले, ताका टुरिजमाचे एंगल दिवन ती जे कोणी प्रमोट करपा खातीर गायड आसात म्हणजे तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवप, तातूंतल्यान रेव्हेन्यू जनरेशन करप, रेव्हेन्यू शेअरिंग करप अशा प्रकारचे आमी करपाक पळयतात. खूब कडेन समज हेरिटेज प्लेसीस आसत ऑर समज मोन्युमेंट आसत न्ही जाल्यार लोक सांगपाक वचना, कित्याक तांकां भंय आसता की डिपार्टमेंटान ती एरिया कॅप्चर करतले म्हणून मागीर ते आमचे उरपाना म्हणून. तेजेर कशें तुमी टॅकल करतात? हेरिटेज पॉलिसी एक्झॅक्टली आमी डिफायन करता हेंच की गव्हर्मेंट विल नॉट स्टेक इट्स ओनरशीप ऑन एनी ऑफ दी स्ट्रक्चर. वी विल इन्वायट देअर पार्टिसिपेशन आनी रेव्हेन्यू शेअरिंग सो दॅट आमचे जे दायज आसा ते लॉस्ट जावपाक जायना. कित्याक ह्या भंयान म्हणून हेरिटेज पॉलिसी करपाचो ऑब्जेक्टिव्हच तो की जे अशे मॉन्युमेंट्स आसात जे प्रायवेट आसात आमी तांचे कडेन जे शेअरिंग करतले आनी तांचे विलिंगनेस घेवनूच ते रिस्टोर करतले. पणजेची अल दोरादो बिल्डिंग धोकादायक जाल्ल्यान मोडपाचें थारलां. बसकेत 14 एजेंडा आशिल्ले ते विरोधक गैरहजर आशिल्ल्यान 14 एजेंडा बिनविरोध क्लियर. साव टॉम आनी फॉन्तेनास वाठारांत टुरिजमाचो धुमाकूळ चलता म्हूण थळाव्यांनी कागाळ केले उपरांत सीसीपीचे बसकेत हाचेर चर्चा जाली. सोमार सावन थंय एक इन्स्पेक्टर आनी स्टाफ नेमपाचो पणजे महापालिकेचो निर्णय. So there was only one major point to discuss. One was basically a demolition of that El Dorado building. Now, as our cooperative councillor had mentioned, that building has been in a dilapidated condition now for a very long time. It is leaning on another building. So we've basically taken a decision to basically demolish the building for the interest and the safety of the corporation and everybody else also. That was one major point. Regarding the people over there? See, as of now, we will deploy an inspector there with some local. So now the situation over there is quite horrible actually. People are extremely unruly and they're disturbing the lives of these people. So we'll try this. If this doesn't work, then we'll come up with a different solution. See, we can only find them for littering and stuff like that. But in terms of general, if it's a disciplinary action, then we'll have to call the police for it. We can just request them basically to just... So there, 2 days back there was a video which was circulating on Instagram regarding the tourists who were dancing in the middle of the road. This is there are a lot of tourists who come, they dance in the middle of the road, take videos, and they disturb the peace of the people in Fontaine and Saint-Thomé. They create a nuisance. The traffic is there, block the traffic. So we have brought up to the notice to the mayor and the commissioner about it, and the commissioner has said that he's going to deploy some of the municipal engineers to help to ease this situation. So we're looking forward to have some peace in another few days' time. बेरेस्तारा सुण्याचेर गुळ्यांनी हल्लो केल्या फाटभुंयेर लोकांनी शुक्रारा मडगांवच्या पुलीस स्टेशनार मोर्चा काडलो. घडणुकेचो सीसीटीव्ही फुटेज खंय हाताक लागला. पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेवचो आनी ताचेर खंय कारवाय करची म्हूण लोकांची मागणी. 3 कडेन गोळ्यो बशिल्ल्यान सुणो खंय गंभीर अवस्थेत. We want justice for Pupi. He still got bullets in him and they said it's risky to get them out, even if he has to go through a surgery. Shown in the CCTV footage, we are asking the police to use this
to re-arrest him, to arrest him, get him arrested because he's not complying with or not cooperating with investigation. So this is our demand, that he is not cooperating with the investigation, he has tampered with evidence and hence he should be arrested. वेपन अजून दाखवूंक ना आमकां कोणाक तेंच्यांनी हाडला म्हणून सांगला आमी कोणी पळोवंक ना एक तेच्या तकलेन गेला दोळो एक मातसो एक लेस देन अ सेंटीमीटर ही मिस्ड हिज आय तेंच्या CCTV फुटेजाचेर दिसता ते वेपन आनी ते जे वेपन सांगता ते वेपन मॅच जायना. गोंय आणि महाराष्ट्राक जोडपी सातार्डा न्हंयबाग पूल सामको पेड्ड्यार जाला. केन्नाय कोसळत म्हूण थंयच्या थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या. पुलाचेर नदर मारत थंय वेरो गेल्यात. नोकरेक वचपी पर्यटक आणि हेर लोक मेळून हजारांनी लोक दिसपट्टे पूल वापरतात. पुलाची परिस्थिती पळयल्यार प्रवाशांच्या जिवाक धोको. पळयात खासा रिपोर्ट. इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. कोणाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय, अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल. न्हयबाग सातार्ड्याचो हो पूल महाराष्ट्र आणि गोंयाक जोडपी. 2 राज्यांक जोडपी हो पूल सदांच बिजी. मात पुलाची परिस्थिती सामकी बाबत धोक्याची. थळाव्यांनी परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायला. हा जो रस्ता आहे हजारोची गाड्या जाणं येणं कायम रहदारी कायम चालू असते. हजारो लोक कामाला गोव्यात जातात आणि इतकी दयनीय अशी अवस्था झालेली आहे. प्रत्येक वेळी आम्ही PWDकडे जातो, तात्पुरता ह्याच्यात हे करतात. आमचे आमदार दीपक भाई यांच्या जरा तुम्ही कानावर घालून हा प्रश्न कायम स्वरूपी तुम्ही मार्गी लावा ही आमची तुम्हाला एक विनंती आहे. कारण तुम्ही बघितलं तर दोन्ही साईडने फुल खचत चाललंय. ही कधीही दुर्घटना घडू शकते. आम्ही एक सर्वसामान्य नागरिक आहोत, कार्यकर्ते आहोत. त्याच्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की अशी मोठी दुर्घटना इथे आपल्या जिल्ह्यात घडू नये ह्याची प्रशासनाने पूर्ण जबाबदारी घ्यावी. आणि जर असं काय झालं तर त्याला सर्वस्वी जबाबदार प्रशासन राहणार आहे. याची प्रशासनाने जबाबदारी घ्यावी. PWDन खंय पॅचवर्क केला तातूंत अर्थ ना. योग्य उपाय करचो ना जाल्यार रास्ता रोकोची शिटकावणी. त्यांनी काल येऊन काम केलं पण हे थूक लावण्याचं काम झालं. त्याच्यामुळे आम्ही प्रशासनाला आता अल्टिमेट देत आहोत की यांनी येत्या 8 दिवसात हे काम मार्गी लावून तुम्हाला 8 दिवसाची फक्त मुदत देतोय. 8 दिवसात आम्हाला याच्यावर काही ना काहीतरी कारवाई झालेली दिसायला पाहिजे. अन्यथा आम्हाला वेगळा मार्ग अवलंबावा लागेल. फुडले पंदरशीत दुधकारांचे एकूण 12.17 कोटी आधारभूत मोल शेतकऱ्यांच्या खात्यात घालता सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. फाटले कितलेशेच म्हयने शेतकारांक आधारभूत मोल मेळूंक ना. ते वाटेन तांबोशा पेडणेचे दूध सोसायटीच्या 20 कामगारांक 4 म्हयने पगार ना. मंत्र्यान लक्ष घालचे म्हूण ते मिडिया मुखार. फुडल्या 15 दिसांत दुधकारांचे वट्ट 12.17 कोटी आधारभूत मोल शेतकऱ्यांच्या खात्यात घालता सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार उलयलो. मजगती तेवटेन तामोशा पेडण्या 20 शेतकऱ्यांक फाटले 4 म्हयने पगार ना. दूध घालता 2-3 म्हयने जाले प्रत्येक शेतकऱ्याक कोणाकच पैसे मेळांक ना. कारण अशें कितें दितात म्हणटा ते कितें विचारले तुमचे पेमेंट घालतलो आमी येवंक ना आनी कितें अशेंच सांगता. खुद आमचो सुपरवायझर येता मळीक म्हणटा आमी फक्त डेअरी आमी पेमेंट टायमार घालता. तुमचे जे दूध पावता तेचो पेमेंट बी तुमचो टायमार घालता. तो फक्त हांगा चेकिंग येता. दुधाची क्वालिटी चेकिंग म्हणून तो येता. 100 लिटर दूध घालणाऱ्याक डेली पेमेंट मिळतं 15-15. पण बारीक सारीक शेतकरी आम्ही 5 लिटर 10 लिटर दूध घालतो त्यांना आमका 4-4 महिने पेमेंट मिळणं नाही. ह्याची जरा हे करायची. त्यातनं 2दा पेमेंट मिळतं. एक 7 तारीख पेमेंट मिळता आणि दुसरं एक 22 तारीख पेमेंट 15 माका मार्चाच्या 20 तारखेपासून मी दूध चालू केला. दिवसा मी 2-3 लिटर असे घालतो. चेअरमॅन एक्सपायर 10 महिने. आता जी कमिटी आसा ती कोणच कमिटीतलो दूध घालपाक म्हणून कोणच फार्मर ना.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आंबोले पिकनिके गेल्ले कडेन गोंयच्या 10 जाणांच्या ग्रुपाचे पुलिशे कडेन वादले. आदी ओव्हरटेक करूंक दिना म्हूण एका ग्रुपा कडेन पेटले. येताना तांकां बांद्यार आडयल्ल्या कडेन खंय पुलिसांच्या आंगार गेले. झटापटीत हवालदाराक मातशे लागले. व्हिडिओ बरोच चलता. महाराष्ट्राच्या पुलिसांनी सगळ्यांक ताब्यात घेवन समज दिवन सोडल्यात. पावस सुरू जालो की जायते गोंयकार सावंतवाडीच्या आंबोली धबधब्यार पर्यटनाक वतात. अंदू 10 जाणांचो एक गट पर्यटनाक गेल्ले कडेन दादागिरी. लोकांक ओव्हरटेक करपाक दिना म्हूण बोवाळ. पुलिसान आडायले जाल्यार तांच्या वांगडा खंय दादागिरी. 10 जाणांच्या एका गटान पुलिसां कडेन वाजले. पुलिसांच्या आंगार गेले. हो व्हिडिओ पळयात. झटापटीत एक पुलीस हवालदार जखमी झाला. व्हिडिओ व्हायरल जाता. मजगती महाराष्ट्र पोलिसांनी सगळ्यांक ताब्यात घेऊन समन्स दिवन सोडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को 126व्या सप्तका खातीर जांबावलेच्या देवळात नाल्ल दवरलो. सप्ताह बरे भाशेन जावचो म्हूण लोकांनी वर्सा प्रमाण सांगणे केले. नाल्ल दवरले उपरांत सप्ताह समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र गुरवान फुडले कार्यावळीचे शेड्यूल सांगले. वास्को सप्ताहाचे आयोजन योग्य रितीन जावचें म्हूण जांबावलेच्या देवळान वास्कोकारांनी वर्सुकी नाल्ल दवरून सांगणी केली. ह्या वर्सा आमी 126वो सप्ताह मनयता. गेल्या वर्सा आमी 125वो केलो. पूण आमची जी प्रथा आसा प्रत्येक सप्ताहाचें कार्य सुरू करच्या पयलीं आमचे जांबावलेचे देवस्थान दामोदराक येवन आमी हांगा घराणे घालतात, सांगणे करतात, नाल्ल दवरतात आनी हाजे फुडें आमचें कार्य सुरू करतात. सो आमची अपेक्षा आहा की वर्सा प्रमाणे ह्या वर्सा सप्ताह बरे भशेन जावचो, पावसान विघ्न हाडचें न्हय आनी सगळ्यांक ताजी दामोदराचें दर्शन घेवन 2 दिसाचो उत्सव बरे भशेन साजरो करपाची संदी मेळची. वास्कोचो सप्ताह 30-31 जुलयाक जातलो म्हूण सप्ताह समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र गुरवान म्हायती दिली. आमची कमिटी सगळे आनी तशेंच सभासद दामोदर जांबावले आमी नाल्ल दवरपाक आयिल्लो आहा. आमची सुरवाती अडचणी येवंक जायना ह्या दिशेन आमी गाराणें घालतात आनी फुडली वाटचाल सप्तकाची ह्या फावटी 30 जुलयाक आयिल्ली आसा. 2 दीस 30 आनी 31 जुलय बरे भशेन जावनी म्हणून आमी गाराणें घालून आमची सगळे हे बुक्स बाकीचे सगळे दामोदर देवळान नेक्स्ट सोमाराक दवरूंक सोदता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.